डबल इंजीन म्हणटाय आज आमगे MLA आहा म्हूण आज डबल म्हणजे आज हिंगा रेनोवेशनूय जाला आनी आज हिंगा कमिशनर ती टँक जी इतली वर्स बंद आसलेली म्हाका जाता मोर दॅन 15 इयर्स मोर दॅन 20 इयर्स सो ही आज टँक बंद आसलो ती आज चालू केल्या ही एक बरी गोष्ट आज आमगे MLA बाब क्रूज सिल्वान दाखोवन दिला आपणा कडले आपण 2 इंजीन घाल आहा म्हूण आनी 2 इंजीन घाल आहा म्हूण आज हितुली तेगेले म्हाका स्वता इनॉग्रेशनाचे आनी फावंडेशनाचे आनी कमिशनर वर्क तें लिस्ट काडो आहा सो म्हजी शाबासकी तेका सगळे आमच्या गांवच्या लोकां वाटेन तुगे बोर वार करीत राव आनी सदां आमगे तुका तेंका आसतलो आनी आयज एक उदक म्हणटा एवरी ड्रॉप काउंट्स आज उदक म्हणटा तें गरजे जालो आहा आनी आमी आयज सांबाळपा जाय आनी ही तरी टँक आज उदक बंद जाल्यार केन्नाय खूंय इश्यू जालो कितले प्रॉब्लम जालो जाल्यार ही आमगे लोकांक यूज करपा मेळटा हांव म्हणटा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जायत नांव आहाय पूण एक्चुअल आज जी 20 वर्स पयलें बंद आसलो ते आज आमगेल्या MLA दाखोवन दिला ही आज परतून कमिशन कोर सो जेन्ना आमकोडे जे उदक आहा ते भाशेन उदक म्हणटा तें 500 जावपा शिरीपणय आज हे स्टोरेज जेन्ना गोवोरमेंटान इतलो पयस खर्च करून हे आज बांदून दवरलें पूण कांय वर्सां तें बंद आसलें आज ताजे आमी परतून तें कमिशन केलां म्हूण हांव देव बरें कर म्हणटा तेच भाशेन आमगे पंचायत मेंबर्सांकूय सदांच आपलो एकवट दाखोवन हे गांवचे उदरगती आसत जावं गांवचो लोक एका सगळो सपोर्ट करता म्हूण तें गरजेचें कांय डिफरन्स नासतना कितें ओपोज करून आसतना जेन्ना ऑपोजिशन कितें बरी गोश्ट ऑपोजिशन करूं जाता आनी ते डिस्कस करपा जाता आनी तेका एक सोल्युशन हाडपा जाता जेन्ना हे बरें तेगेले आपणाले जो एकवट दिताय म्हूण आज ह्या चिंचिणी गांव उदारगत जायत आहा तेज भाशेन सायले भाशेन आज क्रीज थिंगाय म्हाका सांगता हे विका भितर थिंगाय एक ब्युटिफिकेशन आनी थिंगा गणेश विमर्शाच्या ती सायड अंडर WRD हेंय काम चालू जावपा आहा सो हेजेर आज चिंचोणचो गांव डेव्हलप जायत आहा आनी हांव मागता हे आमच्या MLA हेरूय जे तुगेले जे प्रपोजल्स जे वर्क आहाय ते जी कामां तूं करीत राव आमगे तुका सदां तेंकोय आसतलो आनी गांवच्या लोकांकूय मागता तुमगे एकवटो सदां जातो हे आमगेले चिंचोणच्या गांवां उदरगती पासत देव बरें उदका प्रॉब्लम आमकां आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आनी आमच्यो पायपलायनो जायत्यो पोन्न्यो त्यो रिप्लेस जालो ना आतां आमकां चड फोन येता ते उदकाचे आनी लायटीचे ही दोन आमकां प्रॉब्लम आहाय सो दोनीय आमी झगडटाय पायपलायन चेंज करपाक आनी हेजे लायटीचे अंडरग्रावंड करपाक सो तें जाता म्हळ्यार टायम आहा म्हळ्यार फाटीं ही टँक बांदलो आहली 2006 बांदलो ती तेच्या फाटल्यान खाली 1 वरस कितें चलली ती तेच्या फाटल्यान ती बंद पडली काय बरें 400 क्युबिक मिटर्स कॅपेसिटी पंप आहले तेका प्लस वयर आनी टँक आहा हिंग उदक भरून पंप करून ते प्रेशराक मागीर सोडपाची ही फेसिलिटी आहलोली पूण ती कोणें हात लावूं ना ती मुखार सारकोन उदकाक हे सप्लाय करपाक म्हण जेन्ना आमचो जेई पयलो पागी आहलो ताका पयलो हांवें दाखयलें ही जावपाकूच जाय म्हण नाल्यार हांव एसेंब्ली हाडटा म्हण एसेंब्ली हो इश्यू काडटो म्हण कित्याक टँक बांदलोली इन्वेस्ट केलो आहा ती यूज जावपा जाय म्हण तेच्या फाटल्यान बागीन एस्टिमेट केलो तो ट्रान्सफर प्रमोशनाचेर येलो तेच्या फाटल्यान आमचो प्रदीप आनी पिंटो येयलो सो तेमी एक काम कंप्लीट करून दिलें हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी ही आमची टँक कित्याक गरज आहा कित्याक बायडा ते सायडीन आनी एरियांत हे प्रेशराक बरो प्रेशर वाडटलो आनी उदकाचे म्हाका दिसता हिंगा आतां प्रॉब्लम आसपाना तेजे भाशेन हेरूय प्रॉब्लम दुसरे कडेन आहा प्रेशराची प्रॉब्लम हांवें फाटीं एसेंब्लीकूय सांगलोलें पयलीं प्रेशर हांगा मेळटालें एटलिस्ट फर्स्ट फ्लोर तरी चडटालो पूण तेंय आतां चडना पंप यूज करपाक पडटा कित्याक आमचो प्रेशर जायतो लो केल्लो आहा सो तेजेरूय मातशें हांव मागता आमचे इंजिनियरा लागून आमचे डॅमाक खंय प्रेशर आमचो लो करतात तो आमचो एडजस्ट करचो एटलिस्ट टँक फर्स्ट फ्लोर तरी पावचे हिंगा आमचे जावं बाराडे ती एरिया सामकी प्रॉब्लम जाता आनी पायपलायन जाणा ही रिप्लेसमेंट फेज वायज करपाक हांव गोवोरमेंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी प्रपोजल एक घायल्ली फेज वायज घालपाक जेन्ना आमचे सांजे DRL ती व्हडली एरिया वयर एरिया थिंगा सदांच प्रॉब्लम जाताली आनी आतां कॉमर्स जातले तेजे आख्खे ग्रूप घेवन ऑफिसां येताले खंय
ते आख्खी पायपलायन चेंज करपाक. सो आज ती गव्हर्मेंटान आमकां ती ऑर्डर पास करून ऑर्डर दिली ऑलमोस्ट 5 क्रोजांचो आख्खी पायपलायन चेंज करपाक. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या गव्हर्मेंटाकूय, कित्याक चडशे मोठे प्रोजेक्ट सान पास जायनाय, आमचे थंय पास केले. तरी आतां आमचे आनीकय मोठे प्रोजेक्ट हेसान पास करून दवरले आहाय. तेमचे आमचे एक ब्युटिफिकेशन क्रायस्ट किंगाचे ऑलमोस्ट 3.5 क्रोजां तेय एक प्रोजेक्ट पास जाल्लो आहा. ऑलमोस्ट आतां आमच्या थोड्या बांदार आख्खें ब्युटिफिकेशन तेंय ऑलमोस्ट मोर दॅन 3.8 क्रोजांचे पास केल्ले. म्हाका दिसता अर्दो रुलिंगा पासून आहाय ते MLA बेजार जाताय, ऑपोजिशनाय काम जाताय म्हूण. सो पूण आमी फाटी ही फायल न्हू, आमी जेन्ना MLA जाल्ले ह्यो फायल घायल्ली, ह्यो ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां लागली गुणोन येताय वयताय, मिस्टेक येताय, पूण अल्टिमेटली ह्यो पास जाल्यो, ही काम जातलीं. सो हांव देव बरें कर म्हणटा सगळ्यांक येयले तांकां. आनीकय कामां जेन्ना आमी MLA फंडाक मॅक्झिमम आमकां दिला, आतां आमचो मॅक्झिमम आमकां यूज करपाक सोकटे सायडीन आमी थोडे काम करपाक आमी ट्राय केल्ले. जावं ती चर्ची आर्टीन, जावं ती हिंदू क्रिमेटरी आर्टीन, आमचे बापसारा टेंपल आर्टीन थिंगाय आमी केल्ले. आख्खें चेंज रेनोवेशन टेंपल आहा थिंगा आख्खें थिंगाय आमी घेतलो आहा. सो जायते कोणी चर्ची आमी इल्युमिनेट केल्ली आहाय. सो आनीकय आमचे थोडे फंड कितें उरला जाल्यार आमी चयतले आनी खंय करपा जाय तें. सो फंड आमी सोकट्याकूय यूज केल्ल्या, एकूच सायडीन आमी यूज केलो ना. जितले आमकां दिला ते आमी यूज केल्लो, तेजो फायदो काडलो. सो आमी गोवोरमेंटाक तो फंड दिला म्हूण थँक्यू म्हणटा. आनी तुमचें कॉर्पोरेशन आतां म्हणलां ताणें डबल इंजीन चिंचोण म्हणजे MLA आनी पंचायत ही 2 इंजिनां, ही दोनी बराबर काम करता म्हणून पंचायत एकवटान आहा. आनी आमकां कांयच ऑब्जेक्शन येना, कांय प्रपोजल येयल्यार कांय रिजेक्ट कांय जायना. ताका लागून ही डबल इंजीन चिंचणी चलतात. सो अशी ही डबल इंजीन चलची, हेजे मुखारय अशेंच काम जावचें म्हूण म्हाका देव बरें. सर ही 20 वर्सां कित्याक बंद आशिल्लें? कितें जालां आतां उलयता आसतना ती स्टार्ट केल्ली 1-2 तेन्ना प्रेशर हांवें सांगलें पयलो आमकां प्रेशर आसतालो. सो प्रेशर कोणाक उदका प्रॉब्लम ना म्हणजे कोणें यूज सोडून दिल्ली ती. सो आयज आमकां प्रेशरा प्रॉब्लम आहा, उदका प्रॉब्लम आहा, उदक मेळना. सो ताका लागून ती गरज आतां गरज आहा म्हूण आतां बांदलो ती आतां आमी सारकोन घेतल्या. सो तेन्ना म्हाका दिसता कोणें इंट्रस्टूय घेवूं ना, सगळ्यांक उदक मेळटा. तेजे भाशेन आतां आनी एक आमच्यो हिंगाय आहा देवस्वा आहा, ती म्हाका ती मातशें मेंटेनन्स चोय तेजे. ते एकू पाटी येयलो तेन्ना हें काम स्टार्ट करता तेन्ना एक पाटी तेमी साफ केल्ली आहा. सो ह्यो टँक थिंगाय टँकांसून सगळें सप्लाय जाता. सो तेजें मातशें कितें काम करपाक तेंय चोय. ह्यो काम केल्लें कितें ऑलमोस्ट 15 वर्सां मागीर जालें, 20 इयर्स म्हणटा ते 2006 केल्लें तें. सो तें काम जालें, कोणें इंट्रस्टूय गेलो ना. फकत आमी उदक ना जाल्यार कंप्लेन दिवपाक गेले, पूण तें सोल्युशन काडपाक कोणें गेलो ना. सो सोल्युशन काडपाक जेन्ना आमची कॅपेसिटी आहा तें आमी पयलीं ही सारक करया म्हणली. सद्या उदका प्रॉब्लम जाता हिंगा एटलिस्ट हे चिंचणी एरिया हें प्रॉब्लम सॉल्व जालें. प्रेशराचे मेन प्रॉब्लम सॉल्व जाले हे एरिया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.